नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ऊस उत्पादक शेतकारांनी लावचो ऊस, मुख्यमंत्री सावंतान केलें आवाहन। संजीवनी साखर कारखानो शेतकारांकडल्यान घेतले ऊस, मुख्यमंत्र्यांचें आश्वासन। गोंयांत वाडट्या 52 शेतकारांची नोंद, शेतकारांक मजत करपा खातीर कृषी कार्डाची मर्यादा वाडोवपाक वावुरता सरकार, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। दिवसाच्या आझाद जामा मशिदीत चोरी, चोरान मशिदीत घुसून फोडली दानपेटी, चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात जालो कैद। जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत नवी टोकन पद्दत, बेकायदेशीर टोकन विकपाच्या प्रकाराचेर आळो घालपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो निर्णय। गोंयांत येवपी पर्यटकांनी वागचे जबाबदारीन कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतली जाल्यार करतले खर कारवाय, पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान केलें स्पश्ट। आणि सारजोरा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध, गांवचे पर्यावरण आनी जैवविविधताय नश्ट जातली म्हणून देंवले रस्त्यार। आता खबरो विस्तारात। ऊस उत्पादकांनी ऊस लागवड करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। ऊस उत्पादकांकडल्यान संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान सरकार ऊस स्विकारतले। केंद्र सरकारान थारायिल्लो दर ऊस उत्पादकांक दितले अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ऊस उत्पादकांक केलें। ऊस उत्पादकांनी ऊस लागवड करपाचे आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंय राज्य 25चे उक्तावणा वेळार केलें। संजीवनी साखर कारखानो ऊस उत्पादकांकडल्यान ऊस स्विकारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। केंद्र सरकारान थारायिल्ल्या दरा प्रमाण ऊस उत्पादकांक मोबदलो मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। 2019 सावन संजीवनी कारखानो बंद जाल्ल्यान ऊस उत्पादकांचेर हावळ आयिल्ली, मात ह्या येवजणे अंतर्गत तरी ऊस उत्पादकांक थाकाय मेळटली अशी आस्त आसा। शुगर केन फार्मरांचो आमचे नोटिफिकेशन येता, जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेंच्यांनी ऊस लावचेलो। आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर तो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले। तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट, तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले। म्हणजे फुडल्या वर्साचो जो नोटिफायड रेट आमी ठरयल्लो तसो न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तो नोटिफाय करता। आमी ऊस घेतले, बाकीच्या हेका आमी कांयच देना तेंचो, तेंच्यांनी बाकीचे सगळे आपूण पळोवपाचे। ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो आनी हाडून दिलो काय आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले। त्याची कोणीच खंयसर यूजकारांनी बी बाकीचे हे करपाची गरज ना। अशा पद्दतीन सगळ्या शेतकऱ्यांनी जर खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूप इंटिग्रेटेड फार्मिंग, ओके, प्राकृतीक शेती हे आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या मार्फत खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर तयार आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान कृषी मंत्री रवी नायक आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या सयत गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025चे मंगळारा उक्तावण केले। गोंयांत आतां मेरेन वाडट्या 52,000 शेतकारांची नोंद आसा। शेतकारांक मजत करपा खातीर कृषी कार्डांची मर्यादा वाडोवपाक सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली। गोंयांत आतां मेरेन 52,000 शेतकारांची नोंदणी जाल्या। आतां मेरेन 17,000 शेतकारांकडे कृषी कार्ड आसा। शेतकारांक मजत जावची म्हूण कृषी कार्डाची मर्यादा वाडोवपाक सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मंगळारा मुख्यमंत्री सावंतान कृषी मंत्री रवी नायक आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या सयत गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025चे उक्तावण केलें। गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही तुमच्या मुखार दवरल्या। आमच्याकडे जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड असतात। आम्ही आवाहन करता अजूनही की जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें। आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट ते शेत लायता आसतले, शेत आसतले, पण तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना, तेंच्यांनी अजूनही येवचें। 12 तालुक्यांनी आमची ZDO ऑफिसीस आसा, एक्टिवली ZDO ऑफिसीस आमचे काम करता आणि जे काही इंटिग्रेटेड फार्मिंग आम्ही जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेअरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन ते काम करचे म्हणून ताका प्रमोट करीत आसा। आणि इरिगेशन सिस्टमात ताका जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आम्ही सातत्यात दिता।
आम्ही ही पॉलिसी करता असताना आता मिनिस्टर सांगल्या त्या प्रमाणे 3751 सजेशन्स इंडिव्हिज्युअल्स SHGs फार्मर प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन पंचायत यांच्याकडे आमकां आयली ही सगळी सजेशन्स आम्ही लक्षात घेऊन ही पॉलिसी तयार केल्या. आम्ही शेतकऱ्याक तो वेलफेअर कशा पद्दतीन आसचे तेका आम्ही जरी आमच्या गोंयांतले लेबर कंडिशन आमकां खबर आहा शेतांत लोक खूप कमी काम करतात पण ताका सपोर्ट कसो दिवचो हाज्या खातीर थ्रू RDAच्या मार्फत आसतलें किंवा आतांच हांवें म्हटलां RDA आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे जर शेतकऱ्यान केल्लो प्रोड्यूस जर मार्केटिंग केलो जाल्यार ताका खूप बऱ्या पद्दतीन काम जावपाक शकता. RDA डिपार्टमेंटाकूय बी आमी बरोबर घेवन तांच्याय मार्फत हे सगळें करपाचेर आमचो भर आसतलो. आमी कलेक्टिव्ह फार्मिंग म्हणजे जेका आमी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा ते करपाचेर आमचो सगळ्यात चड मोठो भर आसतलो. तेका KCC कार्ड आतां पर्यंत फक्त 17,000 जणां कडेन किसान क्रेडिट कार्ड आसा ते किसान क्रेडिट कार्ड चड वाडोवपाचेर आमचो हेज्या फुडें भर आसतलो. हे कंटिन्युअसली आमचे ZDOs जे जर पंचायतीन वचून तांचे किसान क्रेडिट कार्ड तांकां दिवपा खातीर 17,000 किसान क्रेडिट कार्ड फक्त एग्रीकल्चर फार्मरांची त्या भायर आमचे मिल्क फार्मर आणि बाकीचे आसात हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर आसतलो. प्रोडक्शन क्वॉन्टिटी आणि क्वॉलिटी कशी वाडटली त्या पॉलिसी हेजेर भर दिल्लो आसा. प्राकृतीक शेती आणि ऑर्गेनिक फार्मिंग हाजेरूय भर दिवपाचो. प्राकृतीक शेती म्हणजे गाय आणि गाय पासून जे तयार केल्ले खत ते वापरून आम्ही एके वटेंतल्यान मेळटा जाल्यार आमी 4 गायी दवरल्यो आसत जाल्यार ताका पर डे 320 रुपया दिता. 20 रुपया पर डे पर काव म्हणजे एका शेतकऱ्याक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया 4 गायी दवरल्यो जाल्यार मेळटा. पद्मश्री पुरस्कार गोंयांतल्या जर संजय पाटील सारकेल्या फार्मरांक मेळूंक शकता आसत जाल्यार वाय नॉट यंग फार्मर्स गोंयांत कित्याक जावचे न्ही. प्रोडक्टिविटी खातीर तेंच्यांनी वापरची हाजेर कल्टिवेशन ऑफ द खाजन लँडाचेर तेंच्यांनी चडांत चड भर दिवचो. ओके आमी जे वेगवेगळे वन मानशो ज्यो तयार करून दिवपाक जाय त्यो आमच्या हॉर्टिकल्चर आमच्या WRD सॉयल कन्झर्वेशनच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तयार करून दिवचे. खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून जेंचे आतां आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पयली म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयचो चुकून जे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार NOC एग्रीकल्चर डायरेक्टरची त्या खातीर घेवची पडटा. ते जावचें न्ही. गोंयचें शेत हे प्रिजर्व उरचें. जशें आमच्या मंत्र्यान आतां म्हटलां हिरवेगार गोंय हे सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी आसा. गौरेश गावकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिवचल शारांतल्या आझाद जामा मशिदीत चोरी जावपाचो प्रकार घडला. दुबावीत चोरान मशिदींतली दानपेटी फोडून रोकड फारायली. दुबावीत चोर चोरी करतनाचे दृश्य CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. मुख्य रस्त्या कुशीक भर लोकवस्तीत आशिल्ल्या मशिदीत चोरी जाल्ल्यान खवदळ पडला. मशिदीत चोरी करपी दुबावीत चोर तरणाटो आशिल्ल्याचें CCTV फुटेजी वयल्यान स्पश्ट जाता. मशिदी कडेन कांय भुरगे आशिल्ले. तांची नदर चुकोवन दुबावीत चोरान दानपेटी फोडून भितरले पयशे फारायले. मशीद समितीन हे चोरये संबंदान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. चोरी करपी हो तरणाटो गोंया भायलो आसतलो असो दुबाव मशीद समितीन उक्तायला. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. एक इन्सिडेंट हांगा जालो तो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें दिसता. हो इन्सिडेंट जाला पळय तो हांगाच जाल्लो आसा आनी हो एंटायर असो मनीस आसा म्हाका दिसता की तो सगळ्याक वचून ह्यो चोरयो करीत आसा. तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे इन्सिडेंट अशें जावपाक जायना. ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना. कळ्ळें न्ही. रेस्ट्रिक्शन ना हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा चान्स घेतला आनी हांगा जे आमचे फंड आसले पळय फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक ते तेणें चोरून व्हेल्ले आसा. आनी हे आतां हायली टॅक ही आसा मस्जिद आसा आनी सगळे कॅमेरा आसा आनी पुलिशेन सगळे कवर अप केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आनी ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता आनी म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आनी ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले. अशें प्रकरण घडचें न्ही कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली हे फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता. तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जाला आयडेंटिटी हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो पडलो. म्हाका दिसता चड न्ही तो 20 वर्साचो आसता 20-22 वर्साचो आसता दिसता म्हाका. तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय.
कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना. पुलिशेन येवन प्रकरण तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेन्ना आमी परत एकदां मागता पुलिशे कडेन सुद्दां की हांगा गस्त घालपाची. कॅमेराज लागलेले आसा आमचे प्रेमायसीसार मस्जिदीचे आसा, प्रेमायसीस कमिटीन तेंची दखल घेतलेली आसा, कॅमेरा सगळीकडे लायल्ले आसा, ताका लागून तो भितर कॅप्चर जालो. नाजाल्यार तर हांव कमिटीक सांगपाक सोदतां आनी तुमकां सुद्दां सांगपाक सोदतां की भायले लोक हांगा कोण येता वयता कितें आमचे गांवचे लोक आसा, बिचोलचे लोक आसा जाल्यार ताका वळखपाक आनी हें करपाक टायम लागना. तर हांव हांकां सांगपाक हें सोदतां की भायले कोण येता त्या लागून आमची मस्जिद स्ट्रिक्टली एक सेक्युरिटी गार्ड जाय. कोण येलो कोण गेलो हें करपाचें. आनी हांव मागता तुमच्या कडेन की कशें आमचे हे मस्जिदीचे आनी लोकांचे कश्टाचे पयशे कितें तर हे पयशे कमीत कमी म्हाका तरी अशें दिसता की तेंचो जो हें आसा बॉक्स ओपन करपाचो तो एवरी आफ्टर टू मंथ्स or 3 months ते ओपन करता दिसता ते आनी ते कलेक्शन करता दिसता अशें म्हाका दिसता. तर ते 2-3 monthsचे पयशे अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 50 आसूं शकता, 30,000 आसूं शकता कितें तर ते लायटली घेवप ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दुयेंती खातीर आतां नवीन टोकन पद्दत सुरू केल्या. आदींच नंबर काडून भायल्या भायर टोकन विकपाच्या प्रकाराक लागून आतां ही नवी पद्दत सुरू केल्या. सकाळीं 8 वरां सावन ही टोकनां दितले आनी टोकन नंबरा प्रमाणे दुयेंतींची नोंदणी करतले अशें परिपत्रक गोंय महाविद्यालयान जारी केलां. जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलात दुयेंतीं खातीर आतां नवीन टोकन पद्दत जारी केला. स्पेशालिटी हॉस्पिटलात आदींच टोकनां काडून भायल्या भायर बेकायदेशीर टोकनां विकपाची प्रकरणां मुखार आयल्या उपरांत ही पद्दत लागू केल्ल्याचें कळटा. दुयेंतींची अधिकृत नोंदणी जावची आनी टोकनांनी गैरप्रकार जावचो न्हय ह्या खातीर जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलात आतां दुयेंतींक रीतसर टोकनां काडपाक गोंय महाविद्यालयान हो योग्य निर्णय घेतला. सकाळीं 8 वरां सावन ही टोकनां दितले आनी करतले अशें परिपत्रक गोंय महाविद्यालयान जारी केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी जबाबदारीन वागचें आनी गोंय हें शांतीप्रिय राज्य आशिल्ल्याचें समजून घेवचें अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलां. पर्यटकांसयत पर्यटनाक जोडून आशिल्ल्या सगळ्या भागीदारांनी जबाबदारान वागपाक जाय. जर कोणी कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतली जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतले अशें आलोक कुमार हांणी सांगलां. पर्यटक गोंयांत येवन कायदो हातांत घेवपाक लागल्यात हे विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नांचेर पुलीस महासंचालक उलयले. हमारे जो कोस्टल बेल्ट है उसके अंदर में आपको पता है डे टाइम में तो पुलिस की प्रेजेंस होती है विच इंक्लूड्स लोकल पुलिस, टूरिस्ट पुलिस एंड कोस्टल पुलिस. इवन ड्यूरिंग नाइट टाइम एडिशनल जो नाकाबंदी कोस्टल एरियाज में कंटिन्यूसली की जा रही है. और अगर कोई इंसिडेंट आता है उसमें इमीडिएटली पुलिस एक्शन ले रही है और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर करके अरेस्ट भी इफेक्ट कर रही है. हमारा क्लियर मैसेज है कि अब किसी भी किस्म का कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर अगर अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है. और चाहे टूरिस्ट हो या यहाँ लोकल जो लोग हैं, गोवा की जो इमेज है वो एक पीसफुल स्टेट की इमेज है. उसको ध्यान में रखते हुए सब जिम्मेदारी से यहाँ का जो यहाँ चाहे वो टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको आनंद उठाएं यहाँ पे और किसी किस्म से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें. 1-2 इंसिडेंट्स इधर हुए हैं पीछे जिसके ऊपर पुलिस ने इमीडिएट और सख्त एक्शन लिया. फर्दर ऐसा इंसिडेंट ना होने के उसके लिए प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं पेट्रोलिंग वगैरह का वो है. और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जब भी कोई किसी तरह का इंसिडेंट होगा ऑफ कोर्स पुलिस विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड टेक वेरी स्विफ्ट एक्शन. सारजोरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध करीत मंगळारा आंदोलन केलें. हे रेल्वे स्टेशन जर आयलें जाल्यार गांवचे पर्यावरण आनी जैवविविधताय नश्ट जातली म्हणून थळाव्यांनी खंत उक्तायल्या. हे विशीं थळावी सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी आमदार क्रूज सिल्वा हांकां निवेदन सादर केलें. मुख्यमंत्र्यांकडे उलोवन हो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार थळावो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी दिलें. आयज सालजारा एक फियर जाल्लो त्या फाटीं एक अनाउन्समेंट केलो. सो 3 रेल्वे स्टेशन आसा इन्क्लुडींग सालजारा. सालजारा येता काय तें कन्फ्युजन आहा. सालजारा येता सांजे जाता पूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी विचार एक कडेन तें प्रपोज केल्ल्या. सो आयज सालजारा तांकां रेल्वे स्टेशन नाक म्हणजे मी सगळ्या गांवच्या लोकांनी सायन मारून एक मेमोरंडम दिला ते ओपोज करता.
सो ऑलरेडी हांवें आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं सालबारा जावं काय सांजा जी आरावलो फाटीं आतां असेंब्ली जाली तेका हांवें ऑलरेडी ते क्वेश्चन रेज केल्ल्या आमी तें ओपोज करता म्हाका सालबाराय नाका आमी सांजा जे आरावू नाका म्हणजे हेज्या पयलें ते अटेम्प्ट केल्ले हाडपाक तेन्ना लोकांनी ओपोज केल्ले आहले सो आतां लोक ओपोज करता हेजे मुखार थिंगा हे लुगराचे रेल्वे स्टेशन जाता सर सीएमान आनी एक स्टेटमेंट केले कडेन आसा की आमी जर अपोज करता जाल्यार तेंचे कडेन बसून डिस्कशन करतले म्हणून हे डिस्कशनाक तुमी रेडी आसतले डिस्कशन रेडी आहा देखून आमकां तेका लेटरूय करतले आमी आपले पॉयंट्स घालून तेका लेटर दितले आनी डिस्कस करतले तेजे बाबतींत आमगे बॉडीनूय आमी मिटींग घेयल्या आनी सगल्या लोकांना बिकॉज वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल सो आम सगल्या लोकांनान एक रेजोल्युशन घेयला and we are going to send same to the ministry of that railway and Belapur thing head office aha thing sogle am letter kelya so amk nak mulya naka consequences everybody knows what it is येयल्या किती प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी स्टेशन येयल्या किती प्रॉब्लेम फेस migrants आमगे बायोडायवर्सिटी डॅमेज जाता मागीर आमगे सगळे गार्बेज जातली ऑल एवरीथिंग आमी सगळी विलेजर्स आमगे विलेजी कितें जाय ते आम जाणाय आनी विलेजी आमगे कितें डिस्ट्रॉय जाता ते आम जाणाय तेका लागून आज आम सगळी एकठांय जावन आगो आमगे सुजोळे लोक एकठांय जावन आमी सांगूंक सोदताय सीएमा आमकां रेल्वे स्टेशन नाका कित्याक आमगे विलेजी शेतां आहाय आमगे लेक आहा तुम जाणाय आसतले लेक आहा ब्युटिफूल लेक सांगोंकूय भिरांत सुद्दां कित्याक थिंगाय पावताय तेंय उदक रायिल्ले चोरून आनी आम दवरले तेका सो ती लेक आहात आनी आमगे दोंगर आहा सो त्या दोंगराचे आमगे जनावर आहाय शेतां आहाय त्या तळ्या उदकाचे आमगे शेत चलता आनी शेत रोवन आमगे लोक जियेता आतां ते इतलें तरी सीएम डिस्ट्रॉय करूंक सोदिता जाल्यार तो मागीर भोगतलो तेगे कितें आहा तें बट आमी सगळीं एकठांय जावन तेका सांगूंक सोदताय आमकां आमगे विलेजीक रेल्वे स्टेशन नाका शापोरा न्हंयचेर आशिल्ले सेंट बाराक ट्रॉलरांनी धपको दिल्ल्यान 2 ट्रॉलरांचें बरेंच लुकसाण जालें मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ट्रॉलर जेटीचेर परततना ही घडणूक घडली हो ट्रॉलर आदळटा तो पळोवन रोखडोच दुसरो ट्रॉलर तो वाटोवपाक गेल्ल्यान दुसऱ्याय ट्रॉलराचें लुकसाण जालें सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना हो सेंट बार काडचो म्हणून सरकाराक कितलेय फावटी सांगून लेगीत सरकारान काना मनार घेतिल्लें ना म्हणून बलभा मालवणकराचो आरोप आज ह्या गव्हर्मेंटा कडेन कितकी वर्सां जालीं आमी मागता ते सणबाराक लागून ते सणबार काडचे आज पयलींच्या टायमार लो टायड आसलो आनी त्या लो टायडाक हे बोटी दोनूय भितर येताल्यो अचानक एक बोट फुडली बोट आदावळी तिका वाटोवपाक लागून दुसरी बोट गेली आज ती बोट आज ही बुडटा म्हणून ती दोनूय बोटी आतां डॅमेज जाल्या हे बोटीचो तो सारको सत्यानाश जाल्लो आज तेंचो ताणेर सुद्दां हांगा राहा तो भियालो आनी ती बोट घेवन फाटी येयलो आदाडले पाणी येवंक लागले ते बोटीक हांव वाटोवंक गेले ते म्हाज्यो आदाडले मागीर सुकी भितर पावता सण ते बोटी बुडोवंक लागलो पाणी म्हणजे आमचे पाणी येवन तेका रे बोटी शेणबारा कितली वर्सां सांगता गव्हर्मेंटाक कितें शेणबार काडा म्हणून तरी आसतना मागीर बोट आदाळे फूल डॅमेज जाली आतां रिपेर सुद्दां जायना तिची जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें तरी आमचे हे करचें आनी आमकां कितें तरी हेल्प करचो इतलेंच मागता मिनिस्टरा कडेन बोंडबाग बेतोड्या वाठारांत मंगळारा सकाळीं कार आनी टेम्पो मदीं अपघात जालो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या टेम्पोन अचकीत वळण घेतिल्ल्यान कारीचो टेम्पोक धक्को बसलो ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना मात कारीत आशिल्ले प्रवाशी अल्लमात देवदर्शनाक वताले अशें कळटा जी टेम्पो आसा पळय न्हू ती हांगा टर्न मारताली म्हणटा हे आपले स्टेट रोडान ते हांगा सोमदत्ती वयताले अल्लमाक कात्रेक वयताले पण ती ही गाडी आसा ती तेणी डायरेक्ट अशी हांगा टर्न मारली फाटल्यान पळयनासतना पूण ताजो हायवे आसल्या कारण तो स्पिडीन आशिल्लो स्पिडीन आसपाक कारण आतां हांगा मेन म्हणल्यार डिवायडर ना डिवायडर जर आशिल्लो जाल्यार तो स्पिडीन आसचो पूण हांगा हे गव्हर्मेंटान हे रस्ते केले खरें बायपास केला खरें बरी गोश्ट करपाकूच जाय पूण तशेंच हांगा डिवायडर आसले कारणान हांगा स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय जाल्यार ते रंबल तरी ते बसून घेवपाक जाय आसलें ते गव्हर्मेंटान घेतलें ना म्हणून एक्सिडेंट घडटा कांय जावना ते लोकांक कांय जावना ते बरें जालें तेंच्या देवाचे कृपेन ती बरी सुखरूप आसा फक्त हो आतां एक ल्हानसो एक्सिडेंट जाला आनी हेजे फुडें आतां मोठो जाय जाल्यार तेका जबाबदार कोण धरपाचो नमस्कार आमी बेतोडे बोंडबाग हांगा आसा जे जाग्यार आज सकाळी 9:30 हांगा एक्सिडेंट जालो वास्कोच्यान येल्लमाक वचपाक लागून ती कॉलिंग गाडी वयताली आनी हांगा जी रस्त्या कुशीक पार्क केल्ली टेम्पो आसली ती तेणी अकस्मात रायट सायडीच्यान भितर घेतली वचपाक आनी तेणी पळोवंक जाय आसलें फाटल्यान तेणी कांय पळयलें ना अशें तो ड्रायव्हर सांगता येल्लमा वयतालो तो ड्रायव्हर सांगता
आनी तेणी तरी सायडींतल्यान घेतली आनी हेणी भितर घेतना ती गाडी एकमेकाक लागली आनी हे जी कॉलेज गाडी आहा ताका 60-70 हजार डॅमेज आसा म्हणटा आनी तो पात्रांव ताका 5,000 दिता म्हणून सांगता. पूण तो आपल्याक पयशे दिवं जाय अशें ते तेंचे भितर हें चलता. आनी हांगा पुलिसांची दोन्ही गाडी काडून सायडीन दवरलेली आसा. ट्रॅफिक जाम जाल्ली म्हणून टेम्पोय काडून सायडीन दवरलेले आसा. आतां हांगा पुलीस येवन गेल्ले आसा. आतां अजून तरी रजिस्टर केल्या ना केल्या अजून कांयच कळना. सध्या तेंची कॉम्प्रोमायज करपाची हें चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. थिये 27 वर्साचे चलयेक अपहरण केल्ल्या आरोपीक कोलवाळे पोलिसांनी अटक केली. मुस्तफा ह्या 34 वर्साच्या आरोपीन थिवी माडेलच्या चलयेचें अपहरण करून ताका कर्नाटकात दवरिल्लें. कोलवाळे पुलिशेन चापोर वचून आरोपीक दावणगिरी कर्नाटकाच्यान अटक केली. नमस्कार, आम्ही असं सध्या कोलवाळे पोलीस स्टेशनाचेर आणि आताच एक खबर कळिल्ली आसा की कोलवाळे पुलिसांनी एक ब्लायंड किडनॅपिंग केस जी आसा ही क्रॅकडावन केल्ली आसा. एक 27 वर्साचे चेडूं रावपी थिवी माडेल हांगासरले हांणी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर 2 फावटी आपली कंप्लेन रजिस्टर केल्ली अक्यूज मुस्तफा ह्या भुरग्याचेर. हो 34 वर्साचो भुरगो रावपी थिवी माडेल हांगासरलो. हाका ह्या कंप्लेनीचेर कोलवाळे PI विजय राणे एक्शन घेवन ताका 2 फावटी अरेस्टूय केल्ले. पण तिसऱ्यांदा ह्या अक्युजान जो मुस्तफा आसा हाणें ह्या विक्टिमाक ताच्या घरा वचून ताका जबरदस्ती ताच्या घरांतल्यान किडनॅप करून गोंया भायर व्हेले. ही खबर जेन्ना ताच्या आवय बापायक कळ्ळी चेडवाच्या, तेंच्यांनी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर किडनॅपिंग केस कंप्लेन केली आणि कोलवाळेचे PI ताबडतोब ह्या केसी फाटल्यान एक्शन घेवन एक स्पेशल टीम हायर केली आणि तेंच्यांनी जो अक्यूज आसा त्याचो मोबायल ट्रॅकिंग करून तशेंच CCTV सर्वेलन्स ह्या सारक्यो गोश्टी एकठांय करून तेजो शोधाशोध करपाक सुरवात केली. अखेरेक जेन्ना तांकां एक लीड मेळ्ळी की हो जो अक्यूज आसा ह्या चेडवाक खंय तरी दावणगिरी कर्नाटका हांगासर घेवन गेल्लो आसा, तेन्ना तेंच्यांनी गोंयच्यान कर्नाटका वचपाक भायर सरले आणि जेन्ना ते कर्नाटका हांगासर पावून त्या चेड्याचो लोकेशन ट्रॅक केलो तेन्ना तांकां जे चेडूं आसा, जे विक्टीम आसा ताका खंय तरी एका रुमान बंद करून दवरिल्लें आणि ताका खंय तरी जबर मारहाणूय केल्ली आशिल्ली. त्या चेडवाक ह्या अक्युजा कडल्यान जो मुस्तफा आसा तेचे कडल्यान रेस्क्यू करून त्या अक्युजाक कर्नाटका हांगासर अरेस्ट केले आणि कर्नाटका हांगासरल्या कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका गोंया हाडपाक ताची कस्टडी घेतली. सध्या कोलवाळे PI हांच्यांनी स्वता फिल्डार वचून कर्नाटका हांगासर वचून त्या अक्युजाक अरेस्ट केल्ले आसा आनी त्या चेडवाक रेस्क्यू केल्ले आसा. सध्या कोलवाळे पुलिसांची टीम सध्या गोंया पाविल्ली आसा आणि ह्या दोगांयकां सध्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा. जो अक्यूज आसा मुस्तफा हाका काही वेळात मेडिकल एग्जामिनेशना खातीर व्हरतले तर तशेंच मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूसूय करतले. ह्या अक्यूजाक कितल्या दिसाचो रिमांड तशीच जी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा त्याची अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. हे स्मार्ट सिटी खाला वेगवेगळे प्रकल्प उबारिल्ले पळोवपाक मेळटात. स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प उबारपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. मात हे प्रकल्पाचो खरोच उपेग जाता वा ना पळयात पुराय बातमी. पणजे ही गोंयची राजधानी आणि मुखेल स्तंभ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक राजधानीत येतात. 2 ते 2.5 वर्सां जाली स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्ल्या प्रकल्पांची अवतिकाय जाल्या. हे प्रकल्प उबारपाक स्मार्ट सिटीन कोट्यांनी रुपया खर्च केला खरो, मात वेळार देखरेख करूनाशिल्ल्यान हे प्रकल्पांची अवतिकाय जाल्या. स्मार्ट सिटीत आशिल्ल्या सुविधांचो कांय लोक दुरुपयोग करतना दिश्टी पडटा. देखून स्मार्ट सिटीन हे प्रकल्पांची देखरेख करपाक सुरक्षा रक्षक दवरचो तशेंच हाची जबाबदारी महानगरपालिकेक दिवची अशी मागणी आदले महानगरपालिकेचे महापौर उदय मडकयकार हांणी केल्या. पळय आतां तुवें नांवां घेतलें, योग सेतू जालो, मिरामार जालें, मागीर आमी हांव मेयर आसतना ते म्हणजे ते पयलीं रोज गार्डन म्हणून आसा गीता बेकरी कडेन ओपोजीट अशी खंयची खुबशी जागे जे गव्हर्मेंटान जावं CCPन जावं स्मार्ट सिटीच्या अंडर हे सगळे डेव्हलप केल्ले आसा आनी हे खरेंच सारकें मेंटेन जावंक जाय आनी हेचो वापरूय बरे भशेन जावंक जाय.
खुबशे कडेन रातचे पळयत जाल्यार कोण अशे भलतेच कोण सोरो पिवन असो न्हिदता, म्हणजे ते सारखे यूज जायना. खंय तरी एक सेक्युरिटी हांगा दवरूंक जाय आनी खरेंच लोकांची एक जबाबदारी आसता. लोकांनी एक जबाबदारीन हो जागो स्वच्छ लीप दवरप तेंची एक जबाबदारी आसता. पूण खंय तरी आमी हे यूज करपाक मेंटेन जावपाक आमी फाटीं पडल्या. पयशे वेस्ट अशें म्हणना आमी, पूण योग्य तरेन ते मेंटेन जायना. मेंटेन जावंक जाय. आनी खंय आतां एक एग्जाम्पल मिरामारचे आतां ते चिल्ड्रन पार्क जे इक्विपमेंट आसले ते सगळे पिड्ड्यार जाले. सगळेच पिड्ड्यार जाले. भुरग्यांक खेळपाक एक तो पार्क तो मिरामार बिचाच्या सारख्या एंट्रन्साकूच. पूण अशी गजाली खूब कडेन जाता. तेन्ना एक ती मेंटेन हँडओव्हर करपाचें आसता. प्रोजेक्ट आतां स्मार्ट सिटी जाले आनी स्मार्ट सिटी हे कंटिन्युअस मेंटेन करूंक शकना. स्मार्ट सिटी काम कितें आसा की तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करप आनी मागीर ते हँडओव्हर करप आनी खंय तरी एक वॉचमॅन दवरून जावं सेक्युरिटी दवरून हे मेंटेन करूंक जाय सारकी. स्मार्ट सिटी खाला जी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिला ताची देखरेख करून नाशिल्ल्यान वायट स्थिती आसा. हे प्रकल्प उबारून फक्त पयशे इबाड केला अशें आप पक्षाच्या सिसील रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. आता वी आर रायट नाव इन मिरामार आणि रेक्रिएशन एरिया जाणट्यांक नाजाल्यार भुरग्यांक एक्सरसाइज झोन म्हणून केलेली. आय थिंक सो जस्ट लास्ट इयर 1.5 year बॅक इनॉग्रेट केलेलें. आता परिस्थिती पळय, एवरीथींग इज करोडेड. हे कितें शार्प आयटम्स आहा हिंगा. आतां एक धाकटो भुरगो येवन हात लावपाचो आशिल्लो, हांवें हात काडला. कित्याक इफ अ चायल्ड गेट्स इन्फेक्टेड विथ दिस रस्टी मटिरियल, the infection will be worse. So safety measures are not looked at too, and also maintenance. This whole place is a mess. आणि पळयल्यार जे बसपाचे एरिया आसा ते कावडे आखता थिंगा, कोण साफ करिना, कोण स्वीप करिना, and this place is a mess. So this is something that has been a total failure by the smart city. We're not even talking roads. We're not even talking roads right now. We're talking about recreational area and other things that have been done. It's a waste of money and it has been a disaster for Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिक्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. शांता, अगो कितें? काय ना मॅडम, धुल्ल तो. धुल्ल? शांता, अगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो. काय ना ते मॅडम, सुकी खोकली ती. शांता, अगो कितें चल्लां तुजें? काय ना गे मॅडम, दवान थंडी बाल्ली आसतली. पयर जात्रेक गेल्ले न्हू. 2 आठवडे जाले तूं खोकता. वजनय देंवलां तुजें. तूं म्हाका फटोवंक. शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आनी पुराय उपचार घेवन टीबीचेर मात केली. तुम्ही करूंक शकतात. जागरूक जायात. गोंय टीबी मुक्त करात. नमस्कार. सडेतोड कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज 2 मानेस्त आमचे कडेन आहात. कितें करप आनी दुसरे
राजेंद्र केरकर आज हांगा भाषाप्रेमी म्हणून मराठीवादी म्हणून हांगा आसा आनी घोडकेरे बाबूय बी ते विशेष जे पळय हालींच दुसरें मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन जालें वंडर आशिल्लें स्वता दोतोर मधू घोडकेरे बाब हे गोमंतक मराठी भाशा परिशदेचे अध्यक्ष आसात आनी ते हांव तांकां मराठीवादी म्हणप कितें तें म्हाका खबर ना पूण मराठीचो प्रेमान भितरल्यान एक जो मोग आनी तळमळ आशिल्लो दोतोर मधुबाब आनी राजनी तसोच इतली वर्सां सेवा करता तो खंयची पदाची अपेक्षा घेना तो मराठी अकादेमीचे राजकीय म्हाका कितें तें खबर ना पूण ह्या भाशेचो एक निस्सीम सेवक ह्या भाशेचो एक तळमळीचो कार्यकर्तो म्हणून राजन बाब तुमकां वळखता हांव मधुबाब तुजे कडेन सगळ्यान पयलीं येता तुमचें दुसरें मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन हालींच जालें तातूंत कांय मागण्यो केल्यात आतां ह्यो मागण्यो तुमी सतत करतात राजभाशा जावपाक जाय मराठीक अमकें जाय कोंकणीक मेळिल्लें तें सगळें तुमकां जाय अशें तुमी म्हणटात आतां म्हजो प्रश्न असतो असो की तुमचे जे पळय लिडर जावन गेले जाणी राजभाशा घडयली ते सुद्दां म्हणटात की मराठीक सगळें मेळा आनी कित्याक जाय अशें तुमकां दिसता मागणी राजभाशा इंटरप्रिटेशन वेगळें वेगळें आहा म्हाजी बाजू हांवें कितल्या लेखांनी म्हणल्या कारण हांव जर सांगू आसत गोंयच्या 2 राजभाशा आसा खरे प्रॅक्टिकल लोकाल्यो ज्यो सरकारा कडल्यान संपर्कांतल्यान पावपी एक म्हळ्यार मराठी आनी दुसरी इंग्लीश 98% आतां जर कोणीय जर